मुख्यमंत्र्याकडे लागचार म्हणून सांगून पोलीस अधिकाऱ्यांच्या ट्रान्सफरींच्यो फटाच्यो मारपी आयआरबी कॉन्स्टेबल राजेश साळगावकर सस्पेंड, ऑडिओ व्हायरल. असोच पिळ्ळ्यार समन्स आयल्यार चल्लो हायकोर्टात अटक करून दाखयात. चौथे फावट पुलीस चौकशेक सुलेमानान नांवां घेतिल्ल्यांची चौकशी करात. आपाचो पालेकार फुर्योज. रेंट कॅब गाडयो रजिस्टर वा नेमून दिल्ल्या जाग्यावेल्यान ऑपरेट करच्यो. एअरपोर्ट रेल्वे स्टेशनावेल्यान भाडी मारतना दिसल्यार लायसन्स सस्पेंड, आरटीओची नोटीस. उत्तराखंड सरकाराची देख घेवन गोंय सरकारान गोंयच्यो जमनी सांबाळूंक लँड प्रोटेक्शन कायदो हाडचो आर्जीची मागणी. आर्जीचो विधानसभेत खंय खासगी थाराव. %75 लोक करतात आरटीआयचो योग्य वापर. 25% फॉल्स. महिन्याक सुमार 95 तंट्यांचो निवाडो. मुखेल माहिती आयुक्त हरिलाल रामरिया उलयलो. बीजेपी मंत्री आमदारांची प्रयागराज ट्रीप सरकारी खर्चान न्ही. कांय लोक सोशल मिडियार पातळयतात नेगेटिव्हिटी. दामो म्हणटा कशे गेले ते नाका, सरकारी खर्चान न्ही. शैक्षणिक वर्ष 2025-26 सावन इयत्ता 6वी आणि 10वे खातीर नवे शिक्षणीक धोरण लागू. 6वेक आसतले 9 विशय, 10वेक 10 विशय. शिक्षण खात्याचे परिपत्रक. चोरया एकल्याक युएसाक धाडटालो म्हूण दिल्लीच्या ट्रॅव्हल एजंटाक अटक. त्या ट्रॅव्हल एजंटाचो अशाच 10 केशींनी आस्पाव. छत्तीसगडात नारायणपूर जिल्ह्यात नक्षलांचो आयईडी हल्लो. एकलो जवान जखमी. तिसरे संवसारीक झूज चड पयस नामात आपले नेतृत्व झूज आडोवंक शकता. मियामी FII शिखर परिशदेत अमेरिकेचो राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प उलयलो.